आमची बास कोंकण आमचो गांव. देव बरी सांज मागता तुमकां समेस्तांक, मोगाच्या वरे नरांक आनी हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. आमच्या गांवच्या पुणशेता विशांत तुमचे मुखार दोन शब्द उलोवंक हांव कशी व्हरतां. उदेंतीचे रमा शहर म्हूण नांवाडिल्लें म्हजें शहर तें मंगळूर शहर. मुडला सोबीत पाचव्या रंगांनी नेसलेली घाटाची सबाय तर पडला अरबी समुद्र. हांच्या मध्ये थंड मातयेच्या परमळान सबसो गांव आमचो मंगळूर. आपुट कोंकणी उलोवपी क्रिस्तांव आमी देवबिरांतीची. आमच्या भवार्थाक लागून आमच्या पुर्वजांच्या कश्टाक प्रतिफळ म्हणल्या बरी सबार पुणशेतां द्वारी देवान आमचेर बेसावां ओतल्यांत. भायर पडिल्ल्या वस्तूंक आंगोवन घाल्यार आमकां ती शबितयेन फावीत करचो आजापांचो सांत आंतनीचे पुणशेत घाटाचे मूळ जावन आसच्या खेरेकट्टेंत आसा. हांगासर जावच्या जून म्हयन्याच्या फेस्ताक वसनांतली कोण आसात. आनी तशेंच सांत आंतोनीचे रॅलीक आसचे आमचे गांवचे एकसे एक कपेल खंयसर आसा सांगा पळया. तेंच तें व्हडल्या व्हडल्या कुटपा मुखार उबे जाल्ले. आयल्या वर्स नव्या बांदपान सोबल्ले सांत आंतोनीचे पुणशेत पखला मंजारा पालके. आनी तशेंच वर्साच्या 12 म्हयनी उदक आसचे अजपांचे तळे खंयसर आसा म्हूण तुमकां खंडीत कळीत आसतलें. तेंच तें करकोळचे फेस्त म्हूण सोनसरभर नांवाडिल्ले मायनर बासिलिका म्हूण नांव वेल्लें सांत लॉरेन्साच्या नांवार अजप चलोवन क्रिस्तांवां तशेंच अक्रिस्तांवां मदें नांवाडिल्ले सांत लॉरेन्साचे पुणशेत आत्तूर. तशेंच व्हडला दर्या कुशीन थारवाच्या रुपार सोपचे वेळंकणी मायेक समर्पीत स्टेला मारिस पुणशेत कलमाडी. मायेचे भोगतीक तिका मोगान काबदान सोबून आंगोवन घालून मागिल्ले उपकार जोन घेतात. मोज्या मोती घेवचे 500 पुणशेत प्रत्येक तरान भुरग्यांचेर मागिल्ली ते संवाद जारी करून दिवचे. कार्मेल गुड्यार सोपचे बाळक जेजूचे पुणशेत भिकर्णा कट्टे. आनी तशेंच गोंयान जाल म्हूण मुडीपू मिसा वावर केल्लो सांत जुजे वास ताका जिवीशे मारूंक दुस्मान आयलेल्या वेळार ताणें दिमेर पडोवन मागतना दिमी गेल्ल्या घडे उदकाची झर उमाळून आयली. आज पर्यंत मुडीपूच्या अजापांच्या गुड्यार वाडोवन आसा. आनी अशें सांत जुजे वासाचे पुणशेत मुडीपूक हजारो भक्तीक भेट दितात. अशें साबार पुणशेतां मेळिल्ली आमचे बाग म्हूण सांगून म्हजे भाशण आखेर करता. देव बरें करूं.